तितून एक सेकंड एक्यूज अरेस्ट जाल्लो न्हू तेज्यानी तुमचे हें आसा म्हणून कनेक्शन आसा म्हणून म्हाका दिसता रायट नाव इन द ऑपोजिशन आय बीन व्हेरी वोकल टेकिंग अप इश्यूज ऑफ द स्टेट, टेकिंग अप इश्यूज ऑफ आवर पीपल. ताज्या हातून साहजीक आसा की बीजेपीक हें पचना आनी पचना जातकर वेगळे वेगळे विशयाचेर घेवन पॉलिटिक्स करप हें तांचें पयलींचें काम. शैलेश शेट्टी कोण हें ताका तांणी म्हाका लिंक करून दाखोवपाची गरजूच नाशिल्ली. शैलेश शेट्टी इज अ फॅमिली फ्रेंड, हॅज बीन अ ओल्ड फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड एंड वील बी अ फ्रेंड. नाव इम्पॉर्टंट इज आय हॅव ऑलवेज केप्ट पॉलिटिक्स आनी फ्रेंडशीप एट टू डिफरंट पार्ट्स. आय नेवर मिक्स्ड इट. आनी ताज्या खातीर ह्या दिसा कशी रेड जाली, कितें जालें एंड वाय द बीजेपी ट्राय टू शिफ्ट पेज and instead of focusing on the accused, trying to focus on Shailu is nothing but political victimization. जो मनीस नाशिल्लो ताजेरूच जी केस घाल्या इज नथिंग बट पॉलिटिकल विक्टिमायझेशन. सो हाजेर ताणें जें स्टार्ट केलां आनी ताणें कितें मागलां दिसता. हांवें मातशें लक्ष घालें की इतले हे हातांतले कित्याक की हे कपिल झवेरीक धरला आनी हे इतले कितें जालें काय म्हणून. पूण इट इज फॉर्च्युनेट इनफ दॅट कपिल झवेरीचे लिंक्स कितें, कपिल झवेरीची मिटिंग्यो कोणा कडेन जाल्या आनी कपिल झवेरीचो बिझनेस कितें हें खुबशें मेळिल्लें आसा. फाल्यां भितर आय वील हॅव अ प्रेस कॉन्फरन्स विथ फॅक्ट्स अबाउट वॉट बीजेपी वॉज ट्रायंग टू हायड. हे फाल्यां घेता प्रेस कॉन्फरन्स आनी तुमकां सगळ्यांक दाखयता. आनी तुमच्या भितर समज इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम कोणाक समज आवडटा जाल्यार गो एंड फायंड आउट हू इज गुरमीत सिंग एंड वॉट इज इज लिंक विथ कपिल झवेरी एंड गुरमीत सिंग. आनी ह्या दिसांनी पावसान लॉन्ड्रीची खूब गरज आसता. तातूंत मनी लॉन्ड्रींग कशें जाता हें फाल्यां तुमकां विथ फॅक्ट्स सांगता. सो ताज्या खातीर ही टॉपीक जी डिबेट करपाक ट्राय केल्ली आय थिंक ऑन दीस आय एम अ पर्सन हू हॅज एंटर्ड पॉलिटिक्स विथ अ पॅशन. आनी ताज्या खातीर पॉलिटिक्सान जस्टीस इनजस्टीस कोणाकूच जावची न्हय हें पयलींच्यान म्हाका हांव घेवन फुडें सरला.